सगळ्यांक नमस्कार. आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनलाचे अन्य एक व्हिडिओक तुम पूरा जनाक स्वागत. हांग पळयाची भारी सुपर टेस्टी ज्यूस रेडी जाला. आयर्न रिच ज्यूस म्हूण येता. आक्का कसं घालचेस म्हूण पळया. पण आक्का फस्ट हांव एक बीटरूट काडला. हांगे एक अर्द बीटरूट. ते अर्द बीटरूट हांव लायक करून धुवन घेतला. चिके मिडियम सायजाचे एक बीटरूट घाल्यार व्हड ना. हांव हांगे व्हड आस म्हूण सांगून हाजे अर्द काडला हांगा. फस्ट हांव ते क्लीन करून धुतलें आनी हाजे साल पळयाची अशें करून पील करून काडलें. आनी आतां हें सन्न सन्न करून स्लायस करून घेता हांव हांगा. हें सन्न सन्न करून स्लायस करून घेतलें. हें आतां थोडे उद्दा दवरून शिजोवं येता नाजाल्यार कुकरांत एक सीट काडल्यार जाता. हांव कुकरांत दवरता. आनी हाका कशें आतां आमी फस्ट हें ज्युसाची तयारी करून घेवचें. आनी हाका जावका नांचणो हे ज्युसाचे मेन हायलायट आसचे हे नांचण्या पिट्टी नांचण्या ज्यूस म्हूण येता. हांव हांगा 2 टेबल स्पून नांचण्या पिट्टी काडल्या. आनी ताका 1 कप उदक ते 240 ml कप आसा पळयाची ताजेन 1 कप उदक घालचेका. फस्ट थोडे उदक घालून हे लम्स फॉर्म जायना तशी गूळ जायना तशी मिक्स करून घेवचें. हांव गॅस जळयनी अशी गॅसार दवरला मात गॅस ऑन करनी आनी की आतां पण हांव थोडे उदक करून घालून हे गूळ मंडना तशी समज लायक करून मिक्स करून घेता. एक चूरताय गूळ एसच्यानच मात्र ते उडगास दवरका अशें करून घालून आतां सादारण 1 फूल कप उदक धरता का 1 फूल कप उदक घालून अशें करून लायक करून मिक्स करून घेता. एक भारी सुपर टेस्टी ज्यूस म्हूण येता. तशी तितले हेल्दी कितले टेस्टी पळय तितले हेल्दी. आतां हांव गॅस जळयला हांगा ते लायक करून मिक्स जाला. आनी कपांत एक चूर उदक काडून दवरून घेवची लागींची पक्कन जाय जाल्यार घालूंक. तें सुकें जाल्लें हांव आतां एक 2 चमचे उदक पापुळा हाका. आनी आतां ताका खतखत येवका. हें आतां जस्ट सुकी जाल्लें म्हणचें आनी ऑफ करचें न्हय. हें पीठ म्हणचें न्हय बोळ म्हूण येता. बोळ लायक शिजूंक हो पळय आतां सपूर खतखत येता तें मेन. नाजाल्यार हेल्था प्रॉब्लेम जाय तर समा खतखत येयनी वय म्हण जाल्यार हें अशें पळय लायक करून अशी खतखत येवका. हे ज्यूस गुरबिण्यांक चेडवांक प्राय जाल्ल्यांक तशी एनिमीक आशिल्ल्यांक पुरो जनाकय भारी लायक म्हूण येता. आतां खतखत येताच पळय सान उज्जार दवरला. उज्जी व्हड करूनच जा सान उज्जारी दवरका. व्हड उज्ज केल्या मुळा करपल्यार त्या ज्युसाचे टेस्ट वता. आतां लायक करून समज चाळून घेतलें. आत सोण नतील चाळका सुकें जालें. हे सुकें जालें हे कशें बाबा ज्यूस करचें म्हूण आलोचन करका म्हूण ना. हें पुरो मिक्सिंग घालूं आसा. आतां तें बोळ तो निवून नांचण्याचो हांगा निवरलेलो रेडी करी. आतां पण हांव हांगा एक 10 खजूर काडून घेतला. एक 5-6 काजू बी एक 7-8 बदाम. ते ऑप्शनल जाय जाल्यार मात घाल्या पुरो. आनी एक स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार हे ज्यूसाक हांव हांगा खंयी साखर जेवो गोड यूज करनी. आक्का आमकां खजुरा गोडसाण मात्र. हे आतां खजूर पुरो तिंबलो ताजे पुरो बियांनी काडून दवरली. आतां आमगेन हें आयर्न रिच ड्रिंक रेडी करुया आमी. आतां फस्ट तें निवील त्या नांचण्या बोळ घालो आनी शिजोवन दवरलेले बीटरूटा पीसस ते वय घाल्ले. कितले हेल्दी आसा पळयाची हें. पण आतां खजूर बी काडून दवरून तिंबून सॉफ्ट जाला. तो सॉफ्ट खजूर तो आनीक सॉफ्ट केला. हाका एक टेस्ट एक एनहान्स करचे खातीर आमी तें घालचें. आनीक आसच्याका केळें हांव हांगा 2 केळें यूज करता. ते एक फ्लेवरा घालचें. तुमकां नाका जाल्यार स्कीप कर येता. बट केळें घाल्यार बारी लायक जाता. आनी केळें बारी हेल्था लायक न्हय. आनी आतां दूद आमी फस्ट हून करून फ्रिजान दवरून चिल करून घेवका. लायक चिल्ड दूद आसल्यार बारी लायक जाता. आयस पीस हांव यूज करनी हांगा. तुमकां जाय जाल्यार हे मिक्सरान घालतना 2 आयस पीसय घालयत. हांव चिल्ड दूद मात यूज केला. दूदय घालचें आनी लायक करून मिक्सरान भितर लायक करून तें नायस करून मिक्स करून घेवचें. रेडी जाला आमगेलें मिल्कशेक म्हूण येता. दूद ज्यूस म्हूण येता रेडी जाला. कितले हेल्दी आसा तितले टेस्टी. हे एक पंत करून पळयल्यार तुमी कोणाय सोडयच ना ती. हें शेक्याक हें हुणसाणीक आमी थंड थंड पिवया म्हूण दिसता आमकां. कसं ज्यूस पिवचे बदलाक हें असल सिंपल टेस्टी जावन आशिल्लें हेल्दी जावन आशिल्लें शेक रेडी केल्यार पुरो जनाकय हेल्थाकय चांग पिवच्याकय रुची जाता. आतां पळय वयल्यान हांव 2 काजू बेशील घालून डेकोरेट करता. लायक दटची नांचण्याची मिल्कशेक रेडी जाला. हांगा अर्द लिटर दूद यूज केलां हांव हांगा. हें सादारण आतां 1 जना सर्व करूं पुरो.
चल सिंपल टेस्टी हेल्दी रेसिपीज आमगेल्या चॅनलार आमी घालता आसताची. तुम पूर जणांनी ते पळोवका आनी सबस्क्रायब करूं विसरू नकाची. सगळ्यांकय धन्यवाद.